चांदेल हसापूर पंचायतीच्या सरपंच पदार संतोष मळीक हांच्यांनी राजीनामो दिल्या उपरांत हे पद रितें आशिल्लें। मंगळारा तुळशीदास गावस हांची चांदेल हसापूर पंचायतीच्या सरपंच पदार बिनविरोध निवड जाली। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। गेली कित्येक वर्ष सामाजिक क्षेत्रात तुम्ही काम करीत आसात आणि चांदेल हसापूर पंचायतीन तुम्ही पंच म्हणून गेली कित्येक वर्ष आसा। आज तुम्ही सरपंच जाता, एकंदरीत कितें दिसता तुमकां? खरेंच म्हाका तुजें खरेंच बरें दिसता की आयज खंय तरी आयज समाज सेवा करतना राजकीय वाटचाल करतना खंय तरी आयज एक पदार काम करपाचो म्हाका एक संद मेळ्ळ्या। पूण हांव सर्वांच पयलीं म्हणजे सगळे म्हजे पंचायतीचे वांगडी तांचे आभार व्यक्त करता। त्याच प्रमाणे ज्याच्या फुडाकारान म्हाका एक पद मेळ्ळा तो आमचो नवनिर्वाचित पेडण्याचो आमदार प्रवीण आर्लेकर ह्याच्या आशिर्वादान एक्चुअली म्हाका एक पद मेळिल्लें आसा। पूण हांव तेजे खरेंच तेजे मनापासून आभार व्यक्त करता आनी ताणें म्हाका एक संद दिल्या। ह्या संदीचो हांव बऱ्या तरेन उपयोग करून जे कितें सामाजीक कार्य हांव करतालो ते आनी तितलें बरें करून करपाचो प्रयत्न करतलो। भाजपचे आमदार जेन्ना असले बाबू आजगांवकर तेन्ना तुमकां संदी दिली ना, उपमुख्यमंत्री असले तेणी तुमकां तेंच्या खातीर तुम्ही भरपूर काम केलें, त्या वेळार तुमकां तेणी संदी दिवंक ना अशें दिसता? पळय बाबूचें कशें आसा मरे, बाबूचें काम तुका खबर आहा। बाबूचें तत्व कितें आसलें जें म्हाका कळटलें सांगता तुका। बाबूचें तत्व कितें आसलें, मनशाक लाचार करप। जो लाचार जाता पळय ताका तो आपलें जाय तें करतालो, कळ्ळें तुका न्हू। हें बाबूचें तत्व आसलें। त्या तत्वान आमी बसना, कळ्ळें तुका न्हू। पूण खंय तरी म्हाका दिसता आमी केल्ल्या सामाजीक कार्याचो किंवा आमी केल्ल्या लोकां सामाजीक कार्याचो खंय तरी आयचो जो आमदार आसा ताका तरी जाण आसा आनी ताणें म्हाका संद दिली। सो म्हाका दिसता खंय तरी राजकारणांत सुद्दां बऱ्या लोकांक येवपाक सुद्दां एक तरेचें एक्चुअली मोटिवेशन आसा की प्रत्येकाक हांगा संद मेळूंक शकता। फुडलें विजन पळय आमचो जो हांगाचो सरपंच आसा माजी सरपंच ताणें एक बऱ्या तरेन काम केलां, जे सामाजीक जावं विकास कामां त्या बाबतींत। आतां विकास म्हणून आमी खंयच फाटीं ना, म्हणजे गांवच्या विकासान जावं उदकाचे जे जे नॉर्मल जे सामाजीक प्रॉब्लेम आसता त्या खातीर म्हाका दिसता आमी बऱ्या तरेन काम केल्लें आसा। म्हाजो जो मेन उद्देश आसतलो आतां तो आयज ज्या पेडणे तालुक्यात ज्या तरेचे प्रकल्प येयल्या, मोपा एअरपोर्ट जावं आयुष हॉस्पिटल जावं, ह्या प्रकल्पांसून ज्या ज्या लोकांचे जमनी गेल्या वा तेंचेर जो अन्याय जाला वा तांकां जे जे तरेचे गोश्टी जे आसा पळय तेंचे मागीर जावं जमनीचे पयशे जावं रोजगार संदी जावं हेचेर न्हू म्हाजो मेन उद्देश आसतलो की ह्या सगळ्या गोश्टींचेर लक्ष दवरून जे जे इफेक्टेड पंचायती आसा त्या सगळ्या पंचायतींक कॉन्टॅक्ट करून ते सगळे एकठांय हाडून हेचेर आवाज उठोवपाचो आनी जे जे आमकां सरकारान सांगलेलें की ह्या प्रकारचो आमकां फायदो हो फायदो जातलो तो फायदो खरोच जाता का आमच्या लोकांक ते पळोवपाचें हांव प्रमाणीत प्रयत्न करतलो। तुम्ही सरपंच असले, राजीनामो दिलो आणि नवनिर्वाचित तुळशीदास गावस हे सरपंच झाले। तुमच्याच ग्रुपातले कशें दिसता तुमकां? सगळ्यात पयलीं आमचे नवनिर्वाचित सरपंच तुळशीदास गावस यांचे अभिनंदन करता। त्याचबरोबर आमचे नवनिर्वाचित आमदार प्रवीण आर्लेकर यांचे अभिनंदन करता। आमी हो जो बदल केलो पंचायतीत, पूण ती ताका अशें म्हाका प्रश्न विचारले हेतून काय पयलींच सांगता राजकीय हेतू आसा काय म्हणत। राजकीय आमच्या हेतून कांयच ना। तुळशीदासांनी मी गेली 4.5 वर्सां हांव सरपंच आहा। तुळशीदासान आमच्या कडेन खंय तशें केन्नाच तो सरपंच आसा हांव आसा अशें म्हणजे एकमेकांक सामकी खेळी मेळाच्या वातावरण पंचायत चलयली आनी तेज्या पयलीं आमी ताका अशी हे दिल्ली सरपंच पदा बद्दल। पूण तेणी तेन्ना म्हाका सांगलेलें की सद्या आपणाक इंट्रस्ट ना, जेन्ना आसलें ताका सांगलें ओपन दवरलेलें आमी, तूं केन्ना तो सांग। तेणी आमचे ताका आमचे सरपंच केल्लो आसा आनी जे तरेन तेणी त्याच म्हाजी बाकीची मेंबर जेणी म्हाका गेली 4.5 वर्सां सहकार्य केलां तेंच्या सहकार्यान आनी ह्या पंचायत लोकांच्या सहकार्यान आमी जायत्या ह्या गांवांनी कामां करूंक शकलो। तसोच आमचो आमी 5 मेंबर एके कडेन रावन आतां तुळशीदास सरपंच खातीर म्हाजे ताका आनी 3 मेंबर सगळ्यांचा सहकार्य आसताला।